हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव बरें आसा आनी आतां हांव बरें जालें. आसलो जोर येयल्लो 2 दीस, मातसो निवळले आतां ओके आसा. आनी आतां जाली दनपार 3:30 जायत येयली. टायम दिसता आसतलो तुमकां. आनी आयज दीस असोच गेलो. आयज आयतार न्हू, आयज हॉलिडे आसली वैभवाक. कालूय हॉलिडे आसली ताका. काल हांव मातशें बरें दिसलेलें म्हाका, म्हणून हांव देवळान बी वचोन येयलें. कित्याक आनी सकाळच्या टायमार वचोंक ना, आमी दनपारच्या टायमार गेल्ली ती. तेन्ना गर्दी बी कांय नासली, रोखडी गेली आनी रोखडीच येयली आमी. कित्याक आमच्या घरा कडल्यान एक 10 मिनटां जाय आमकां देवळान वचपाक, म्हणून हांव गेल्लें. आनी आतां हांव खूब बेटर फील करता. बायूय बरें आसा. आनी आयज ताका हांवें केंस मारूंक व्हेल्ले. बायचे केंस वाडलेले आनी ते म्हाका शेणकी बी ती बांदूंक दिना. म्हटल्यार केंस मारल्यार बरें तेजे म्हणून मारून हाडलेले. मारूंक दिना आसले, थोडेच मातसो व्हिडियो काडलेलो हांवें. रडपा लागले मागीर ते, म्हणून हांवें चड काडूंक ना. आनी तशीच थंयच घरा कडेन गेल्ली आमी, लागींच आमचें घर आहा थंयसून. घरा कडेन मातशी गेल्ली आनी मागीर आमी येयली दनपार. म्हटल्यार रांदूनच गेल्ले, येवन जेवली बी. आयज जेवण व्हडलेंशें कितें करूंक ना हांवें. बेश्टें कडवण केल्लें आनी एक फ्राय केल्लो आनी आमी जेवली. आनी आतां बाय मातशें सकयल गेला वैभवा बरोबर. डॅडी आसा आनी हॅलो फ्रेंड्स, आमी येयला घरा कडेन. रे बाबा, आमी गेल्ली केंस मारपाक बायचे. कसो जाला केंस बायचे? मशरूम कट मारला तेजो, मशरूम कट न्हू रे बाबा. दाखय केंस, दाखय तुजे. वाव रे बाबा, दाखय पळोवया. दाखय रे बाबा पळोवया. नायस. ताका कोण कोण दिसता, बुकबूक दिसलो ताका. बुकबूक ओ पळय रे. तुका आवडले केंस? नायस रे. ओ चला आमी पावली. चला आमी आतां करुया तिसऱ्यांचे सुकें. पयलीं घेतला टमाट आनी कांदो. कायल दवरून तेल गरम करून घेवया पयलीं. आनी तेल तापतकच भितर हांवें कांदो घातलो. कांदो मागीर टमाट घालून बरो तळसुपा जाय. कांदो आनी टमाट मोव जातकच मागीर तिसऱ्यो घालपाच्यो. मागीर हांवें घातले आले लसणाची पेस्ट. इल्ली हळद घातली. मागीर मिरसांग पिठो, मागीर गरम मसालो आनी मागीर चिकन मसाला इल्लो तोच घातलेलो हांवें. आनी मागीर बरें मिक्स करून घेतलें. मागीर इल्लें उदक घातलें आनी मीठ घालून
मातशें धापून दवरलेलें जेन्ना उदक आसलें तेन्ना मागीर हांवें इल्ली सोय घातली वयल्यान जालें आमचें तिसऱ्यांचें सुकें.